बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं इश्टानो आयज आमी हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्यान बागेवन तांतुनीक मान दिवंक ताचे विणवणेन देवान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जायती देणी आशिर्वाद ओतयल्यात आनी ह्या पासो दिनवाशी काळजान जरी तर आमी हांगासर आसात जाल्यार भावार्थान आयल्यान आमचे सगळे हुस्के कोती गांठीक मारूंक आमी आयल्यान जाणात आमी देव ह्या बागेवंताची विणवणी आयकतलो आमची मागणी तो आयकतलो आमच्या प्रश्नांक तो जाप दितलो म्हण आनी भावार्थान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आयज आमकां पवित्र सभा सेवाधर्मीक उगडास करता स्नान दातार जुवांवचो ताच्या कोश्टा मोरणाचो स्नान दातार जुवांव स्वताचो मनीस आसलो स्वता पासोच तो मेलो जायते पावटी आमी स्वताची मनशां जावंक गोडी चुकल्यांत जाय जावं ते पयले सुवातेर कुटुंबान समाजान सदांच जिवंक आनी स्वताक सदांच भियेन आसतना फुडो करूं गोडी आमी चुकल्यान वो फोटीचो मारो गोडी हांवें आपणायला जाय ह्या वेळार मिसाची सुरवातेकूच देवाचें बोगसणें आमी मागुया काल तिकायन म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बाकीन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंतेसवान देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचें इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता नेल्सा फेर्नांदीस ताचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन आमी एकामेका पासत मागुया आमच्यो गरजो हुस्के कोणती प्रश्न घेवन आयल्यान कोण आपणाक भलायकी सोदता जाल्यार कोण आपणा जिवितांत सांगाती सोदता कोण नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयल्यान कोण आपले घरची प्रश्न घेवन आयल्यान जावं ते प्रॉपर्टीचे जावं ते गरीबसाणीचे जावं ते आत्मीक हे सगळे ह्या वेळार बागेवन नांदुनीच्या हातान घालून आनी तेच भाशेन बागेवन स्नान दातार जुवांच्या हातान घालून देवाक आमी उबारुया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजी कुशे पोरमोणेन स्नान दातार बागेवन जुवांव जोल्मान तशें मोडनान तुजे फुडें येवन गेलो जशें स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजूं तुजे पवित्र आत्म्याच्या दिरान आमकां भर आमच्या सुम्या शब्दा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना जेरमियस प्रोदेच्या पुस्तका वेलें वाचप सुरेस्पोर म्हाका एक पोरी उलयलो तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगळें तांकां कळीत कर तांचे उजीर
कापू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कापोसो करतलो. हांव तुका आयज एक गोड शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची वणोट करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशांक, जुदाच्या राज्यांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजे आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजे जैत वची नात, कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शरणायता सर्वेस्परा, म्हाका केदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो खिळो जा, म्हजो जीव राख, तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो खिळो. देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तोन्ने पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या अचुऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. शिवर्तमाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्परा soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. हेरोदियस नांवाचे आपले बावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआवांक दवरलोलो आनी कोडे सांकड्यो बांदून बोणकुणींत घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवरलें तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भितालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तरी कशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक सोंत सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी तेच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना
ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो. मागशी तितलेंय दितलो, म्हज्या राजवटेचे अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान जातार जुवांचें शींस माग. बेगीन बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जातार जुवांचें शींस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पावणेचे बिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें शींस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणींत ताची गोमटी कातरली आनी शींस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एके समाधीन निखिपिल्ली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक दीस एका मोठाचो गुरुजी वडील मोठ्या प्रश्नान पडलो. म्हजे उपरांत हांव जाणटो जाता, म्हजे उपरांत ह्या मोठाचो कोण वडील जातलो? आनी त्या पासत आपल्या शिसा मदल्या कोणाक तरी विचून काडूं, कोण बरो तो विचून काडूं ताणें सोद सुरू केली. एक दीस आपल्या शिसांक ताणें आपयलें आनी तांकां सांगलें, पळयात, म्हाका झाडांची फुलांची खूब आवड. त्या पासत हें बी तुमकां दिता. दर एकल्याक एक एक बी दिलें आनी तांकां सांगलें, तुमी तें वाजांत वचोन रोवंक जाय. आनी 2 म्हयन्यांनी कोणाचें बरें झाड जाता, बरीं फुलां जातात, ताका हांव म्हजे उपरांत ह्या मोठाचो वडील कोत्तलो. आनी हें सांगून तांकां धाडलें. हे शीस खुशाल जालें. शिसा मदें एक शीस आसलो, ताचें नांव सत्य. ताकाय बी झाडांची आनी फुलांची खूब आवड आसली. हें बी तो घेवन गेलो, एका वाजान ताणें तें रोयलें. बरें उदक घातलें, सारें घातलें. पूण 2 सुमानां पासार जालीं. हें बी किल्लोच ना. उपरांत ताणें आनीक माती मुदार केली, आनीक सारें घातलें. 1 म्हयनो जालो, जायच ना. हे भाशेन 2 म्हयने जाले, जें बी रोयलोलें, वंपलोलें, तें किल्लोच ना जालें. निराशी जालो. इतली आपणा झाडांक आवड आसा, मोग आसा, झाडांचो हांवें हे बियांचो कुयदाद घेतला, पूण हें झाड जायच ना. निराश जावन आपयल्ल्या त्या दिसा आयलें. सगळे दुसरे शीस ताका ह्या सत्य शिसाक आसोंक लागले. तांच्या वाजांत व्हडलीं झाडां जाल्लीं, फुलां जाल्लीं, पूण हाचे वाजांत रिती आसलो म्हणून. आनीक गुरुजी आयलो, सगल्यांच्या वाजांचेर नदर घातली, पूण तोंडार आंसो मात येवंक ना. पूण जेन्ना सत्याच्या वाजाचेर ताणें नदर घातली, ताणें विचारलें, तुवें हो रितो कित्याक काडला वाज? तेन्ना ह्या शिसान सत्यन गुरुजीक सांगलें, गुरुजी, म्हाका माफी कर. हांवें हो रितो हाडला तुका दाखोवंक. हांवें जायती तोकोस घेतलो, जायते प्रयत्न केले ह्या बियांक जें वंपलोलें तें किल्लोवन काडूंक, पूण हांव नको, तें किल्लोच ना जालें. पूण हांव रितो वाज घेवन आयलां दाखोवंक, एटलिस्ट हांवें प्रयत्न केल्यात, हांवें ट्राय केल्यात, हांवें एफर्ट घातल्यात म्हणून. आनी तेन्ना ह्या गुरुजीन म्हणलें, पळयात, म्हजे फाटल्यान ह्या मोठाचो वडील जातलो. सगळे अजाप जाले. कित्याक? तांणी वाजान बरें बरें झाडां हाडलेलीं, फुलां जाल्लीं तीं, आनी ह्या रित्या वाजाच्या शिसाक ताणें वडील केलो. तेन्ना गुरुजीन म्हणलें, हांवें तुमकां सगल्यांक दिल्लें तें बी, भाजलोलें बी, रोस्टेड बी, जें केन्नाच किल्लोचें ना, पूण तुमी तें वडील जावचे आशेन दुसरें बी घातलें, झाडां किल्लोवन काडलीं, फुलां किल्लोवन काडलीं, पूण हाणें स्वताचो मारोग विचून काडलो. बी किल्लो ना, तें किल्लो ना. तोच वाज घेवन आयलो, फोटीचो मारोग विचून काडलो. आशेक लागून तांकां हांव म्हजें शीस आनी ह्या मोठाचो वडील करचो ना. आयज ही काणी आमकां कितें सांगता काय? जावं ती ल्हान जावं, पूण आमकां एक मात सांगता, सदांच जैती वोन ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्स. आनी होच डिक्टम आमच्या भारतान आमी जियेत आयले.
जावं कोण जियेत आयल्यात जाल्यार पूण हो आमकां दिल्लो बापूजीन महात्मा गांधीन दिल्लो सत्यमेव जयते, जाचें जिवीत स्वताचेरूच चोल्लें, स्वताक ताणें फुडो केलो, स्वताक लागून तो केन्नाच भिवंक ना. आनी होच आमकांय शिकयलें स्वत गरजेचें म्हणून. आनी क्रिस्तांव कशीं हो डिक्टम सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्स, सदांच जैती भोवन गरजेचें नियाडूंक. कित्याक आमी जरी तर देवाक वळखता जाल्यार स्वताचो देव म्हूण वळखता, जंयसर स्वताची सुरवात आनी शेवट देव, स्वताचो रोचणार देव, स्वताचो मनसुबीदार देव. आनी हाकाच लागून इजायास प्रवादी आयजाया 65:16 अशें म्हणटलें, देवाक जेन्ना तो नांवान उलोवंक येता तेन्ना म्हणटा सत्यवोन देव, गॉड ऑफ ट्रूथ, स्वताचो देव. आनी हेंच नव्या कोरारान जेजून म्हणलें जॉन 14:6, हांव सोत, आय एम ट्रूथ. देव आमचो सोत जाल्यार क्रिस्तांव कशीं आमकां स्वताच्या मार्गार चलूंक निबेल गरजेचें. आनी आमचे मुखार आयज नमुनो आसा जाचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता. स्नान दातार जुवांव स्वताचो मनीस आसलो आनी स्वता पासत ताणें हें आयज कोश्ट मरण भोगलें. जरी तर जुवां बाती स्वताचो मनीस जाल्यार स्वताक नाटाक करतले कांय मनशां आयज आमकां दिसून येतात. केरीत भाशेन शुभ वर्तमान 4 कॅरेक्टर थंयसर आमकां दिश्टी पडटात. जुवां बातिस्त जो स्वताचो मनीस, आनी दुसरे 3 आसा जे स्वताचे विरुद्ध आसलेले, हेरोद, हिरोदियस आनी तिची धूव सालोमी. तांणी सगळे प्रयत्न केले स्वत काबार करूंक. हेरोद ताचे लागीं पदवी आसली, तो जाणा आसलो आपूण कितें करता तें वायट म्हणून, आपल्याच भावाचे बायले घेवन आसा हें वायट म्हणून तो जाणा आसलो. आनी तो जाणा आसलो स्वत कितें तें, तो जाणा आसलो जुवां बातिस्त कोण आसलो तो. त्या पासत तो ताका भियेतालो, तो कितें सांगता तें करूंक फाटीं फुडें सरतालो आनी उपरांत ताका कान दितालो. कित्याक तो जाणा आसलो जुवां बातिस्त बेश्टो कोणूच न्ही, तो प्रवादी, देवाचो मनीस, तो कितें सांगता तें सत. आनी हें तो जाणा आसलो. पूण कितें जालें, जेन्ना ताच्या वाडदिसाक ताणें सगल्यांक आपयलें कुंवराक आनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक जेवण केलें, आनी थंयसर ताची धूव नाचली, ताणें सोपूत दिल्ली आनी धुवेन कितें मागलें म्हणून लोकांच्या तोंडाक लागून आपणाचें नांव सांबाळूंक जाय म्हणून आनी आपणाची सोपूत म्हणल्यार आपणाक साल्वार करूंक जाय म्हणून ताणें स्वताची गोमटी कातरली, स्वत काबार करूंक प्रयत्न केले. जायते फावटी हांवूय म्हज्या जिवितांत स्वत हेरोद जाता जायत, जे स्वताची शीस कातरूंक प्रयत्न करता. म्हाका सांबाळूंक, म्हजो धंदो सांबाळूंक, म्हजें आनी कितें इल्लिगल सांबाळूंक हांव फोटिंगपणाचो मारोग दवरतां, चोरयां आनी फोटिंगपणान सगलें करता. एके भाशेन स्वत काबार करूंक. कित्याक म्हजो धंदो सांबाळूंक जाय, म्हाका म्हजें नांव सांबाळूंक जाय. आनी जाणा हांव कितें तें, स्वत कितें तें जाणा आसतना म्हाका म्हजें पडलेलें आसा आनी त्या पासत हांव स्वत नाटक करूंक सोदतां. पूण स्वत नाटक जातलें काय हो मोठो प्रश्न. दुसरी हेरोदियस, एक अविस्वाशी ओस्तोरी, आशेची ओस्तोरी, आपल्याच पयल्या घोवाक तिणें सोडलो फिलिपाक हेरोदा लागीं जावंक. आशा आसली तिका, कित्याक हेरोद पदवेदार मनीस. आनी तेच भाशेन आशाची आसली एक बेजबाबदारेची आवय आसली. आपलेच धुवेक एके भाशेन थंयसर नाचयता. एक रॉयल एटिकेट आसली, रॉयल कोण आसा तांणी नाचचें न्ही, दुसरी कोण नाचतालीं. पूण आपलेच धुवेक नाचयता आनी धुवेक वापर करता आपणाचो पर्पज जिखोन घेवंक. हेतू म्हणल्यार हेरोदीक मारचो आपलेच धुवेक वापर करता. आनी इतलें की ती घात घेवपी ओस्तोरी आसली, रागार आसली ती. कित्याक जुवां बातिस्तान सारकें तें सांगलां म्हणून तोंडार मारलां आनी रावताली ती केन्ना तरी ह्या मनशाचो आपूण घात घेतली म्हणून. आनी तिका सुंद सांपडटा. त्या दिसा आपलेच धुवेक धाडटा आनी एके भाशेन जुवां बातिस्ताक मारूंक प्रयत्न करता, स्वताक मारूंक प्रयत्न करता. आयज हेंवूय जाय तें जाता जाय.
हांव घोडी म्हज्या जिवितान हिरोदियस जाता, म्हज्या कोणूय म्हजे मुखार आडकोडीचो फातोर आसा तो सोच सांगता, हांव तो काडून उडोवंक सोदतां. आशेक लागून नाका जाल्यार फोटिंगपणाचे पेपर करून हांव मोजें करून घेता. आशा गरजेची म्हाका. कोण म्हजे मुखार जो सोच सांगता तो आडकोडीचो फाटो ताका खंयच्यान तरी नाटक करून कोणाक तरी लावन, आनी हें सगल्या मोडार जाता, राजकीय मोडार जाता, समाजीक मोडार जाता, सगळे कडेन जाता तें. आनी आमी जाणात म्हजे आडकोडीचो फातोर जालो ते स्वताक निकडावन उडोवप, आशेक लागून दुसऱ्याचें तें मोजें करप चोरयां भितर फोटिंगपणान. हेरोदियसूय आमच्या जिवितांत जायते फावटी जियेता. आनी तिसरी म्हणटा ती सालोमी, ही धू इमॅच्युअर्ड धू. बँड हाडूंक नाचोंक जालें पूण तकली हालोवंक निर्णय घेवंक तिच्यान जालें ना. म्हणल्यार नाचोन जेन्ना हेरोदीन विचारलें तुका कितें जाय, गेली धांव. शी कुडंट टेक अ स्टँड फॉर हर सेल्फ. गेली आवय लागीं विचारूं कितें मागचें, कितें करचें. आनी आवय हांगासर बरी सोन तिका सांपडली, फायदो घेता. वच आनी माग. सालोमीन तांक ना जाली सोत कितें, सारकें कितें आनी फोट कितें ना सारकें तें विचून काडूं. आवयन सांगलां न्ही, मावथ पीस जाता आनी वेता म्हाका जुआंव बातिस्ताचें शीस जाय. सोत कितें आसा, फोट कितें आसा, वायट कितें आसा, बरें कितें आसा तें विचून काडूंक सालोमी ही धू चुकली. पूण थंयसर नाचोंक लोकां वची ती चुकोंक ना. आयज असलेय सालोमी आमच्या जिवितांत आसात जे सोत जानात पूण स्टँड घेवंक चुकतात, मावथ पीस जातात. आमी म्हणोंक शकता अंधभक्त जातात. फोट आसा ती सांगोंक, कित्याक म्हाका फोट गरजेची. आवय कितें सांगता तें गरजेचें, थंयसर कितें जाता तें गरजेचें, वायट कितें तें गरजेचें, सोत न्हय. आनी हाकाच लागून आयज घडी ताणें हे तिनूय मनशांनी चिंतलें आमच्यान स्वताक नाटक करूंक जाता, गोमटी कातून काबार करूंक जाता. पूण सोत केन्ना काबार जातलें? सोत केन्नाच मरचें ना. जरी तर जुआंव बातिस्ताचें शींच तांणी कातरलें पूण स्वताक ती केन्नाच कातरूंक आनी मारूंक शकलीं ना. कित्याक तांचें कुस्तेंच तांकां हातालें, तांचें कुस्तेंच तांकां रोडटालें. हें गरजेचें. सोत केन्नाच हारोना, सोत सदांच जैतिवून. आनी ह्या पासत आयज जरी तर आमी स्नान जाता, जुआंवाचो उगडास करता, ताच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता, आयज आमकां हो एक मोठो संदेश. फोटिंगपणाच्या संवसारांत आयज स्वताची मनशां जावं, कित्याक देव आमचो स्वताचो देव. आनी एक दीस जेन्ना आमी ह्या संवसाराचें पयण सोंपोवन वेतोल्या, आमी त्याच स्वताच्या देवा फुडें वेतोल्या. थंयसर आमच्यो सगल्यो फोट्यो आमी देवा मुखार दवरूंक पडटल्यो. तेन्ना कितें? त्या पासत संवसारांत आसतनाच स्वताची मनशां जावंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय. वय स्वतान जिवंक खूब आगवड. आनी खेरीत भाशेन आधुनीक काळार जंयसर फोटिंगपणाच्या मनशाक चड वालोर आसा, पूण जुआंव बातिस्ताक पळया, आपलो जिवाची पर्वा ताणें करूंक ना, पूण स्वतान मुखार वचूंक ताणें प्रयत्न केले आनी स्वता पासत तो मेलो. हांव तयार आसा काय? आनी हें केन्ना जातलें? पयले सुवातेर घरांत सुरू जावंक जाय स्वताची देख. त्या पासत आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक स्वताची मनशां करूंक प्रयत्न करूंक जाय. जायते फावटी आवय बापूय आपली भुरगीं कितें व्हडलें अचिवमेंट घेवन येतात, तांकां रिवॉर्ड दितात. हां बाय, तूं बरें मार्क्स घेतला, चल हें घे तुका, आनी कितें केलां तें घे. जरी तर तांणी फोटी मारली जाल्यार आमी रोखडींच तांकां तांचे पोले सुजयता, तापटांनी मारता. जरी तर कितें जालें, वाज कोणें उडयलो, भुरगीं सांगतात हांवें उडयलो. ओय शिकयात, हें सारकें न्ही, तुवें केलां तें सारकें न्ही, पूण तांकां थंयसर रिवॉर्ड करात. सोत सांगला म्हणून कितें दियात, व्हेरी गूड, तुवें सोत उलयलां म्हणून. जरी तर हे भुरगें सोत उलयता तितलेय फावटी आमी तांकां तापयतात जाल्यार तें भुरगें सदांच फोट मारतलें. आनी तरणाटें जाता, वाडटा तेन्ना फोटी मारून भायर वेतलें, फोटिंगपणाचेर आपलें जिवीत तारायतलें. केन्नाच सोत सांगचें ना. चिंतून आपले आवय बापूय हांव सोत सांगता जाल्यार केन्नाच म्हाका रिवॉर्ड करिनात, सदांच म्हाका कास लायतात. त्या पासत ल्हान आसतना भुरग्यांक सोत सांगता, ओय जरी तर तांणी चूक केल्या पूण तांणी सोत सांगलां, रिवॉर्ड करात, चॉकलेटो दियात तांकां, व्हेरी गूड, सोत सांगलां. ही भुरगीं आपलें जिवीत स्वताचे बुन्यादीर बांदतलीं. हें सांगता तेन्ना तांकां फोटोय मारूंक शिकोय नाकात. आवय बापूय एकेच फावटी आपल्या भुरग्यांक सोत न्ही पूण फोटो मारूंक शिकयतात. बाबा ताका आयल्यार, कोणू आयल्यार मेळूंक ताका सांगा हांव ना म्हणून. पूण बापूयच वचोन मोरयांत लिपता,
म्हणल्यार भुरग्याक शिकयता फोट मार. भुरगीं लीव येनात जावं ती दोतोर येता आनी हूंय येनात. विचार केल्यार भुरग्यां कित्याक येवंक ना आयज कित्याक आवय ते जोरान शिजताले एक सामोसा तेलान शिजता ते भाशेन म्हजें भुरगें शिजतालें सारकें. पूण कितें परिस्थिती घरा भुरगें सुस्त न्हिदलेलें आसा आनी सांजेच्या वेळार पासोयो मारता. कितें जालें आवयन ओ बापायन फोट मारली भुरग्याक साल्वार जोरी तर हे भाशेन जाता जाल्यार भुरगें पळयतलें म्हजी आवय बापूय फोटी उलयतात आनी म्हाका सांबाळटात तर कांय वायट ना. फोटी उलोवन जिवीत चल्ल्यार जिवितान मुखार गेल्यार तर हांव भुरग्याक कितें शिकयता स्वतान जेवंक ओ फोटींगपणान जेवंक. आनी हें ती पळयतली म्हज्या वावरान देखून. आयज वावरांत स्वताची मनशां जावंक गरजेचें. कितें भाशेन जायती आस रूच येता फायदो घेवंक हें तें घेवंक आनी ह्या पासून कसलोय वस्तू घालून हलक्यो त्यो वस्तू घालून दिवंक कित्याक थंयसर म्हाका फायदो मेळटा न्ही. पूण देव आशिर्वाद घालतलो स्वतान जें काम करता ताचेर. आयज जायतीं जाण आपलें भांगार गाणांक दवरतात थोडीं बँकान दवरनात दुसऱ्यांक दितात चिंतून ती आमचें भांगार सांबाळटली म्हणून आनी आमकां कितें दितली म्हणून. पूण जाय तो तेंप जालो भांगार जांगेर दवरलां ती घालून भोंवतात आनी उपरांत जेन्ना तांकां मेळटा सगळें भांगार जोल्लोलें आसता. पूण सांगतात तुमचें भांगार सारकें सेफ आसलें. म्हणल्यार कितें फोटींग. हें भांगार आपणाक जाय ते भाशेन लोकांचें भांगार वापर केलो तें जोरोवन काडलें पूण सांगलें तुमचें भांगार सारकें दवरलां. आनी असल्यो ल्हान ल्हान वस्तू वावरा जाग्यार फोटींगपणाच्यो जातात जंयसर आमी दुसऱ्या मनशाक फोटींगपणान हातात. ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो काय 10 देखून रुपया जोडटा ते प्रमाणीकपणान ताचेर देव आशिर्वाद घालतलो. आनी निबेल गरजेचें आयज ल्हान ल्हान वस्तूंनी जावं काजार सोयरीक देखून येतात फोटी मारून एके भाशेन होपयतात जावं म्हज्या चेडवाक दुवेक होपयतात फोटी मारून सोत तें सांगचें ना कित्याक भिरांत ना. स्वतान जो मुखार वेता वय जाय ते त्रास कोस पडटले जे भाशेन जुआं बातिस्ताक पडले पूण देव स्वतान चलपी मनशाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आयज आमकां दर एकल्याक जावं ती ल्हान तशीं व्हडलीं आमकां स्वताची मनशां जावंक आपयल्लीं आसात. बागेवन आंतून स्वताचो मनीस आसलो बागेवन जुआं बाती स्वताचो मनीस आसलो जरी तर आमी क्रिस्तांव आमी स्वताची मनशां जावंक गरजेचें. कित्याक आधुनीक काळार फोटींगपणान जरी तर आमकां जियोवपाक आपयल्लीं आसात तेन्ना आमी स्वताचे नमुणे जावंक निबेल गरजेचें. हीच कृपा दर एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी समाजांत ओनीत वसता तेन्ना आपलो ताळो उबारूंक आनी शांतीचें दूत जावंक बापा लागीं मागुया. आमी पेल्या सवें देवाचें रूप पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांकां आदाराचीं जावंक बापा लागीं मागुया. ह्या मिसांत आपले इंतेसांव भेटयलोल्या नेल्सा फेर्नांडीस तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर बागयोंत आंतोनीचे विनवणेन देवान आशिर्वाद फावो कर म्हूण बापाचो आदार मागुया. सुतीवून देवा तुजे मुखार कांय मागणी आमी घातल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दान तयारी वेळार आमी गायन घेवया C39 पेज 45. Yeah.
सगळीं उबी रावया म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीत मारूग जुवांवान लोकांक शिकयलो आनी विरादिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूग रोगतान कुणायलो. आमी तुका भेटूंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जिवांचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुजे नीत मार्गान आनी स्वताच्या मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोड दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारून या आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काडे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतना स्नान दातार जुवांवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां बरोस व्हरतो मान ताका फावो केलो. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सळवंडाराक जल्मोचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयेच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वे तुका वाखाणूंक निरोंतोरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. सर्वेस्per tu, ouvir, ouvir, ouvir. Don barazzo, सर्वेस्per tu, sorganizo zarbonia, dusza zoi bova, utsorgi. बापा कोरोस्तम पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच खोशेन कोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खाय. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. सगळीं उबी रावया. भावार्थाचो गोट पोरगोट उया. सोम्याची सुवामी डोकाता आनी एका
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सुरवणीची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेता जिवितांत सांगाती सोदतात सगल्यांची आपले प्रोश्ट घेवन आयल्यान तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दोरमता बागेवन जिवा बातीस बागेवन तांतून आनी सूर खाणी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मुही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी धरून म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राय आमकां येवं तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपतो पुराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणी पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोसकाय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्या शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्या Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमियाच्या वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47.
Moci coli sotrectă, Eva potrectă. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, बागयोन जिवांव सुर्गींच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समोरून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुरवंडाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सुरवंडाराक पावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखून ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जिवंक आनी मरो पर्यंत स्वतान ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता जबुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरदान जालां 42,630 रुपया आनी तेच भाशेन इमाजिनतलें तुमचें दोरदान आयलां तें 24,210 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. सुर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळे असो. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तार शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार सांग्रिस्तीन पाद्री आसतलो तुमी थंयसर वचून कुमसार जावंक जाता. ह्या वेळार बागयोन आंतोणीची विणवणी मागण्याक आमी तयार जावया. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतीपणी मागता. नमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें तोर परगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणो येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडार तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्की आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय म्हूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेज सारकेले बरे गूण इते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोदी कर.
tegen pekakele. Masli bol sorante aikole, cenna doria de